बेनावलीम ह्या गांवांत दर्यो ऑर्गनायज जाल्ले जेन्ना जे दर्यांची न्यूज जेन्ना कलेक्टरान खंय तरी पावली आनी कलेक्टराचे ऑफिशियल्स जे आसात तांणी खंय तरी ते जे स्पॉटार पावून दर्यो करपाचे बंद केल्ले आनी कांय वेळान ते तेंच्यांनी वयतकूच परत दर्यो रिऑर्गनायज करून ते दर्यो जाल्ले त्या दर्यान जो एक पाडो आसा तो बेनावलीमचो आशिल्लो आनी दुसरो पाडो आशिल्लो तो खंय तरी नॉर्थ सायडीचो आशिल्लो आनी तातूंत भितर जे दर्यो चलताले त्या स्पॉटाचेर मातशे हे जाले मिन्स घातिल्ले जाग्यार पयस गेले आनी तितून थोड्योश्यो गाडयो ज्यो आसात टू व्हिलर जे पळोवपा आयिल्ले तेंच्यो गाडयो डॅमेज जाल्ले खंय तरी पूण खंय तरी रिपोर्ट जावंक ना आनी पुलीस जेन्ना जे दर्यो चलताले तेन्ना पुलीसय थंय आशिल्ले कोलो पुलिसांक पडटा ती एरिया ते पुलीस थंय आशिल्ले आनी तेजे मुखार दर्यो जाल्ल्यो अशें कांय सोर्सीस जाल्ले आमकां कळटा हांव सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर काय पावले आम्हाला काय आले कोण दवरले आता कितके तेप झालं 3 महिने आले आता हे सगळे फोडून दवरला लोकांक त्रास करता टू व्हिलर चलोवपा मेळना आनी गव्हर्मेंटा अजिबात हे पडलेले ना रात्री बरे मरे काम करपा लोकांक दिसाची काम करता पण काम वचपा मेळना कांय करपा मेळना दिसा रात्री 12 पर्यंत घुरे मरे फोन करे ह्या बोरी ब्रिजाचे जे आता हालींसर हे काम चालू आसा आनी तितूंत भितर दुरुस्ती काम चालू आसा ब्रिजाचे आनी तुमी पळोवपाक शकता की फोंडा आनी हे सायडीच्यान मडगांव राय दोनूय सायडीच्यान आयज सकाळ फुडेंचे मॅसिव ट्राफीक जे ब्लॉक जाल्ले तातूंत जायते लोक आतां कामाक वचपाचे जावं तांकां कोणाक इमर्जन्सी आहा तांकां सगळ्यांक अडखळून दवरले लोकांनी आपले राग व्यक्त केल्लो आसा की हे काम रातचे करचे जेणे करून दिसाचे हांगासर ब्लॉक करून दवरचे न्ही म्हणून अर्दो रस्तो हाडिल्लो आनी एक ट्राफीक पुलीस हांगासर आहा ते एक सायडीच्यान ट्राफीक मूव करता गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालचें पुरेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू 7 ऑक्टोबराक गणेशपुरी म्हापशां दोतोर महेंद्र घाणेकाराच्या बंगल्याचेर मध्यराती दरोडो पडलो घरांतल्यांक बांदून घालून भांगराच्यो वस्तू आनी पयशे फारायले म्हापशे पुलिसांनी दुबावीत सुफिकूल आनी राजू बी ह्या दोगांक अटक केली बंगल्याची रेकी आनी दरोड्या पयलीं ह्या दोगांनी बांगलादेशी चोरांक आलचेरो दिल्लो दरोड्या उपरांत हे गँग बांगलादेशात पळून गेले उपरांत हे प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन दिल्लें ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन मंगळारा उत्तर गोंय सत्र न्यायालयांत 300 पानांची चार्जशीट दाखल केला आरोपपत्रांत म्हापशे पुलिसांनी अटक केल्ल्या सफिकुल आनी राजू बी शेख ह्या दोगां सयत बांगलादेशात पळून गेल्ल्या नदीम खान सुमन माल मोहम्मद मलीक आनी मोहम्मद साकवायत ह्यांची नांवां आसात केसीत खंय 30 साक्षीदार अटक केल्ले सफिकुल आनी राजू बी शेख सध्या कोलवळे जेलींत आसात चार्जशीट दाखल केल्या उपरांत दोगांनी खंय जामिनाक अर्ज केला 21 जानेराक सुनावणी प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार माननीय नितिन नबीन जी को राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं ये सबसे बड़ा गर्व है और जब बात पार्टी के विषय को आती है माननीय नितिन नबीन जी मैं एक कार्यकर्ता हूं वे मेरे बॉस है भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि अमृतकाल के लिए 4 समूह की जो बात की उसमें युवा महिला किसान और गरीब है हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है तभी हम आधुनिक प्रगतिशील और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है मी हांव आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो आमचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानोडे आनी आमदार दिलेश काब्राल हे चौगूय जाण अगेन अगेन अपोजिशन्स परत उलयतात की दाबोलीम एअरपोर्ट शटडावन जातलो नेव्ही टेक ओव्हर करतली नेव्हीक जाय म्हणून पर्सनली आमी 4 जाणांचे डेलिगेशन्स डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी कशा पद्दतीन दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा हे टुरिजम गोंयांतले वाडोवपाक शकता आनी दोन्ही एअरपोर्ट जर आसले जाल्यारूच गोंयांतले आनीक टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटले हे क्लियर कट एक्सप्लेन केले तर तेंच्यांनी बी आमकां एश्युअर्ड केला की आमी केन्नाच नेव्ही जी आसा पळय न्ही ही दाबोलीम एअरपोर्ट टेक ओव्हर करची ना आनी आत्ताच्या घडीक तरी आमकां खंयच्याच पद्दतीन नेव्हीन दाबोलीम एअरपोर्ट हो टेक ओव्हर केल्लो नाका
वी वील शेअर दिस एअरपोर्ट विथ पब्लीक. आता सिव्हिलियनाच्या बरोबर असा त्या पद्दतीन आमी तो एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो permanently for the civilian. It is a cabinet decision which is taken. This airport will be always be remain for the civilian. ताका लागून परत एक विधानसभेंतल्यान विशय काढून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें काम हे सदोदीत अपोजिशन्स करता. आज म्हाका दिसता आनी क्लियर जालें. ओके, ज्या निमित्तान दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो सिव्हिलियना खातीर पर्मनंटली उरतलो. आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा पळय हे पर्मनंटली गोंया खातीर गरज आसा आनी इन फ्युचर हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा गोंया खातीर उरतले. As far as tourism is concerned, under no circumstances you should have more flights shifting from there and going to Mopa, as well as facing closure. हे भाशेन जायत रावल्यार मागीर क्लोजर जावपाक शकता न्हू. तेणें सांगलां असलें कांयच प्रपोजल ना. आतां आमी परत ताका मेळपाचें आसा. आय वील गेट ऑल द रेलिव्हंट पेपर्स. दुबाविताक शेनवारा 17वेर पेडणे न्यायालयान 14 दिसांची पुलीस कागाय सुनायल्या. दुबावित आसलेकीन सुबीक 2 रशियन बायलां सयत बाल खजन कोरगांवां रावपी मृतस्मिता सायकिया तशेंच गोंय आनी हिमाचल प्रदेशातूय आनीकय खून केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव. ते दृश्टीन सद्याक तपास चल्ला. मृतस्मिता सायकीक गुळे वखदाच्या ओव्हरडोसाक लागून मरण आयिल्ल्याचो अदमास. ह्या हत्याकांडाचो पुलीस खोलायेन तपास करतात, पूण पुलिसांच्या हाताक अजून कितेंच लागूंक ना. मांद्रे पुलिसांक दुबावित आलेक्सी खंय रावता तें खबर ना. हरमल मोर्जे वाठारांतलीं घरां आनी भाड्याच्या कुडींचो केलो तपास. संबंदीत घर धन्याकडे उलोवपूय केलें, पूण दुबावित खंय रावता तें कळ्ळें ना. दुबावित खरी म्हायती लिपोवपा खातीर मुद्दाम तपासांत सहकार्य करिना. दोनूय रशियन बायलांच्या खुनांत वापरिल्लें हत्यार पुलिशेन जप्त केलां. आपणे 2 न्हय जाल्यार कितल्याशाच जाणांक मोक्ष दिल्ल्याचो दावो दुबावितान केला. हाका लागून गोंय पुलिसूय अजापीत जाल्यात. एका खुनाचो तपास सुरू आसतना दुसरो खून उक्ताडार आयला. गोंयांतूय न्हय जाल्यार हिमाचल प्रदेशातूय तो कांय दीस राविल्लो. देखून थंय लेगीत ताणें खून केल्ल्याचो दुबाव. ते दृश्टीन तपास सुरू. 15 जानेराक एली कास्तोनाचो हरमल बामणभाटी हांगा गळो चिरून खून. शुक्रारा 16वेर एलिना वाहिनाची कूड मोर्जी मदल्या वाड्यार सापडिल्ली. तिचोय गळो चिरून खून केल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. 14 जानेराक कोरगांवां बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ली मृतस्मिता सायकियाच्या मरणाचें कारण समजूंक ना. गुळे वखदाच्या ओव्हरडोसाक लागून तिका मरण आयिल्ल्याचो दुबाव. मृतस्मिता सायकिया हिचोय आपणेच खून केल्ल्याचो दुबाविताचो दावो. आपूण लोकांक मोक्ष दिता, आपणे जायत्या जाणांक मोक्ष दिल्याचें ताणें पुलिसांक सांगलां. पुलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायकाच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस पंगड दुबाविताच्या गुन्यांवकारी फाटभुंयेचो करतात तपास. रशियन पर्यटक नेमको सायको किलर आसा काय कितें? गोंयांत ताणें आनीक कोणाचो खून केला काय? ह्या एंगलान पुलीस तपास सुरू. दुबावित सेगीत आपली जबानी बदलता. म्हाका दिसता तें अशें की मारपी रशियन ताणें रशियेक तांकां मारूं ना. तें थंय डिफिकल्ट मारपाक. गोंयान इजी. गोवा इज अ सॉफ्ट स्टेट. सो रशियेच्यान तो गोंया आयला आनी गोंयान ताणें मारलें आनी ताका बसताले अशें ताणें चिंतून ताणें मारलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतल्यो पालिका घोन कोयर व्यवस्थापनात पुराय अपेशी थारल्यात. ऑक्टोबर 2018 वर्सा घोन कोयर व्यवस्थापन धोरण अधिसूचित केल्ले उपरांत 2024 वर्सा तातूंत सुदारणा केल्ली. धोरण अधिसूचित करूनय पालिकांनी कोयर व्यवस्थापन प्लान तयार करूंक ना. दुसरे वटेन 2017-18 ते 2021-22 वर्सा एकठांय केल्ल्या एकूण कोयरामदल्या 78% कोयराचेरूच प्रक्रिया केली. हेर बाकीचो कोयर प्रक्रिया करिनासतना तसोच उडयलो खंय. नियोजनाचो उणाव आनी युजर चार्ज वसूल करपात आयिल्ल्या अपेशाक लागून घन कोयर व्यवस्थापना खातीर निधी उबारप कठीण जालें. पालिकांच्या कोयर ट्रिटमेंट प्लांटांची दर दिसा कोयर हाताळपाची क्षमता 216.70 टन आसता, पूण 4 मदल्या 3 पालिकांच्या प्लांटात सुविधांचो उणाव. कोयर व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मडगांव पालिका जाल्यार पुरायेन अपेशी थारल्या. मडगांव पालिका दर दिसा 35 टन कोयर एकठांय करता, पूण तांच्या प्लांटाची दर दिसा कोयर हाताळपाची क्षमता 5 टन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शाळांच्या 100 मिटरा भितर 91 सोऱ्याची दुकानां. तिसवाडी तालुक्यात सगळ्यांत चड 29 बार शाळांच्या लागीं. काणकोणा जाल्यार शाळेच्या 7 मिटराचेर 1 आनी 8 मिटराचेर दुसरो बार. राजधानी पणजेत 1 बार शाळेपासून 13 मिटराचेर आसा. 80 मिटर अंतराचेर 3 बार, 70 मिटरा परस चड अंतराचेर 5 बार, 60 मिटराचेर 6 बार आनी 30 मिटराचेर 3 बार.
40 मिटराचेर 4 बार जाल्यार 90 मिटराचेर 6 बार आसात. संबंधित अबकारी अधिकारी नेमान आपल्या वाठारांत शाळेलागीं आशिल्ल्या सोऱ्याच्या दुकानांची पळोवणी करतात. फाटल्या वर्सभरात एक्काय वांछो बोल्यान शाळेच्या विद्यार्थ्यांक सोरो विकूंक ना तशी रीतसर कागाळी येवंक ना खंय. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. रेंट बायकाचो ओनर. हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो. ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी. हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो. हांव म्हणलें म्हाजो धंदो हांवूच चलयतलो. ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय येता, दोनी किल्लोस करता, आमकां मारतात. हेंचे हांवें कांय करूंक ना, कांय ना. म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला. वयता थंय झगडे करता म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना. पुलिसान हेंचे जाय ते मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडल्यान. हांव उबो राव गाडयेरूच. गाडयेर गेले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोंट्यो मारल्यो, आनी आतां दोळ बी म्हाका दिसपाकूय हें जाता. आनी आतां छातयेनूय दुखोवंक लागला म्हाजे. तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते तेक्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें, आनी कांय ना. आमी कालांगूट आहले गाडी दिवपाक गेल्ले म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले. इथं आतां कितें जाल्लें कांय इतरूच पावना आमकां मारपाक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. कितें जाल्लें काय सांगपाक. आतां हे क्रायम वाडटा पळय ह्या कारणां खातीर तो व्हिडिओ पण तुमकां कळटलो बाबा कशें कितें जातात पळय ती. आनी हे भुरगे कोण आहात पळय थोडे प्रायवेटूय दितात, तेंचे कडेन गाडयोय कांय ना. आतां गांवचे लोक तुमी आसून गांवानूच झगडटात. तुमी धंदो करता, तोय धंदो करता. धंदो सगळ्यांचो एक कोणी करूं शकता मरे. तुमी दादागिरी करून कित्याक धंदो तुमचे कडेन कापासतात ना. युनिटी मॉल जो आसा आनी प्रशासन स्तंभ हो सरकारान जाता तितक्या बेगीन स्क्रॅप करचो. व्हडलो प्रेशर गव्हर्मेंटाचेर हे जाल्लो आसा. आमच्या म्हायती प्रमाणे कालूच माननीय मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्ले आसले. आमकां एक मेसेज मेळ्ळो आसा तेंचे कडसून ऑफिशियली की ते बुधवारा दिसा सकाळच्या 11:30 तेंच्यांनी आमकां 5 जाणांक चर्चेक आपयल्ले आसा. डिस्कशन जाल्यासून कितें जातलें, युनिटी मॉल कसो स्क्रॅप करपाचो, कितें करपाचो तेगे डिस्कशन जातलें आनी प्रशासन स्तंभाचें डिस्कशन जातलें. सो आमची मागणी ठामपणे ती आसा की हे दोनूय प्रोजेक्ट नाका म्हणून. मजगतीं चिंबला दिवपी युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभाविशीं विरोध उक्तायिल्ल्या चिंबलकारांक आरजीपीचो फुडारी मनोज परबान तेंको दिलो. जर हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातलोच 100% जातलो, सीएमाक हे डिक्लेअर करचेच पडटले. हांगा जे लोक आपल्या गांवांक लागून आयज एक रावला त्या देवाच्या विश्वासाचेर रावला. कित्याक हो प्रोटेस्ट चालू करच्या पयलीं देवाक गाराणे तेंच्यांनी घातलेले. 100% हो देव आमच्या वांगडा आसा, हे चिंबलाकारा वांगडा आसा आनी तो न्याय हो लोकांक दितलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव आनी शिरीश कुंकळीकार. गेला की एसी खंयची तरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची चलना म्हणून आनी ताका लागून जी ऑपरेशनां आशिल्ली इमर्जन्सी ती 2 दिसां कडेन धुकल्ल्या म्हणून. सो कितें कशें आसा जे चिलर जे आसा ते 14 वर्सां जाली. ते ऑलरेडी 14 वर्सां जाली. स्टील PWD जे आसा ते मेंटेन करपाक ते कंटिन्युअसली ट्राय करता. सो इवन काल सुद्दां ते वर्किंग चिलर जो आसलो तो वर्किंग आसलो. सो आयज सकाळीं मदीं तो ट्रीप पडपाक लागलो. सो तेज्या खातीर आमी ऑलरेडी जे आसा ती एजन्सीक आपयल्ले आहा आनी तो रिपेर करचो. वायट दिसता की एक पोस्ट डिलिव्हरी जी केस आशिल्ली ती आतां 2 दीस फुडें व्हेल्या. अशीच आनी एक सर्जरी फुडें व्हेल्या. सो ID हॉस्पिटल दिसान दीस खालच्या पातळीचेर वचता आनी इट इज गोईंग ऑन अ व्हेंटिलेटर म्हणटा पळय. हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगता की आमकां आतां आस्वासनां घेवन फोंड्या पुरो जाल्या आमी. ब्लड बँक ऑलरेडी खंय पास जाल्या आसा म्हणून आमी 2 वर्सां जालीं ऐकता. दोतोर कुयेलकारान सांगिल्लें आमकां ती पास जाल्ली म्हणून. अजुनूय ताजेर कांयच जायना. जर 30 तारखे भितर या 25 सुद्दां न्ही 25 जानेवारी भितर हाजेर जर CM आनी जर हेल्थ मिनिस्टर लक्ष घालना जाल्यार आमकां लोकांक घेवन फोंड्या बस स्टँडार बसचें पडटलें. वाहतूक बंद जातली. मागीर तुमी आमचेर केसी घाला, आमकां भितर घाला. तुमच्या दादागिरीर आमी भिवचे ना. आयज जेन्ना आमी आमकां एक फोन आयलो की हांगासर एक आयज इमर्जन्सी ऑपरेशन आशिल्लें आनी तेन्ना तें ऑपरेशन खंय तरी डिले केला म्हणून. आनी हे जेन्ना आमी डिले कित्याक केला काय म्हणून आमी MSक मेळपाक गेले जाल्यार MSन सांगलें की जो AC OTचो जो ऑपरेशन थिएटराची AC आहा ती चलना म्हणून. चिलर जे आसा ACचे तांकां मेंटेनन्स ना जाल्लें ना म्हणून. आनी खंय तरी एक चिलराचेर हो प्लांट जेन्ना चलतालो तेन्ना आयज सकाळीं तोय बंद पडलो म्हणून. आनी ह्या प्रकाराक लागून जी ऑपरेशनां आशिल्ली जे गायनोलॉजी ती ऑपरेशनाक लागून जे इमर्जन्सी पेशंट आसले तांकां 2 जाणांक GMCन शिफ्ट केले. जाल्यार बाकीचे जे पेशंट आहा तांकां फुडें 2 दिसां भितर जर AC रिपेर जाली जाल्यार तांकां ऑपरेट हांगासर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान करतले अशें म्हणून आमकां कळोन येयल्लें आसा. केतन भटेकारानूय आयज हांगासर येवन सगळे चॅक केले ते हेजेर आयकूंक मेळ्ळें.
आनी तेंच्यांनी 25 तारीख पासून सरकाराक टायम दिल्लो आसा की येता 25 तारखे भितर ह्यो ज्यो गजाली आसा इवन ब्लड बँक सिटी स्कॅन ह्यो हांगासर त्वरीत सरकारान हाडच्यो. जे इव्हेंट करतात ते बंद करून हांगासर ह्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालचें, ना जाल्यार सगळ्या लोकांक घेवन खंय तरी फोण्या बस स्टँडाचेर बसतले आनी सगळी वाहतूक आडयतले तेन्ना सरकारान तांकां ब्लेम करचें न्ही म्हणून. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. खंय वयता गे आई? रामाचे दर्शना वयता. वेगळे वेगळे पडल्या. थंय एकटे आसा, हांव हांगा 3 दोगां 2 वयता. आजी वयता खंय वयता? अयोध्या. तूं पावपा आयला? ही आयची ट्रेन जी आसा ही जवळ जवळ 1400 लोकांक घेवन भायर सरल्या. म्हाका दिसता खुशयेचो क्षण गोंयकारांक. म्हणजे 50 वर्सां ते 70 वर्सां हेच्या मदचे कोण लोक आसा तांकां जायच ही तीर्थयात्रा आशिल्ली. आमच्या सरकारान तेंच्यो सगळ्यो म्हणजे कितें कितें जाय तांकां जेवणाची वेवस्था त्या ट्रेनीचेर डॉक्टर्सूय गेलेले आसा. केन्ना वाटेर कोणाक कितें जालें जाल्यार तेय सुविधा केलेली आसा. आनी मडगांवच्यान आतां ट्रेन सुटल्या फुडें थिवी वतली आनी थंयच्यान ती अयोध्येक वयतली. भाविकांची इतली उत्सुकता इतले म्हणजे हे पळोवन खूप बरं दिसता की आज तांकांय बी खंय तरी दिसता आपण आता प्रभू श्रीराम त्या अयोध्येची आम्ही इतली वर्सां वाट पयली तरी ती आज सगळी पावतात. हालींच पयली वेलंकनीक एक ट्रेन गेली, आज ह्यो परत 26 तारखेर आनी 2 तारखेर ह्यो ट्रेन्स आसतात. हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे सोशल वेलफेअराचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांकां मनाक घालून देव बरें करूं म्हणटा. असली स्कीम म्हाका दिसता आख्ख्या भारत देशा भितर खंयसरूच आसपाना. ही ट्रेन आयज आमच्या रामलल्लाक मेळपाक वयता आनी सगळ्या कॉस्टींतले लोक आयज प्रवास करता. हांव सगळ्या जे प्रवास करता तांकां सुखरूप बरे भशेन येवचें अशें मागता. आनी ह्या ट्रेनीन एकदां तुमी बसले हांगा येवन ती सगळें फुकट. लायक VIP हेल्पलायन आसा, दोतोर टीम आसा, मागीर वेगळे पोलीस आसतले. आतां 14 तारखे ह्या म्हयन्याच्या आमकां थोडे पंचायतींतल्यान कळून आयलें की पब्लीक नोटीस घाल्या आनी लोकांक सांगलां की CZMP 2019 तयार जालो आनी ताजेर तुमकां कमेंट करपाक फक्त 20 तारीख लास्ट डेट म्हळ्यार फाल्यां. आनी जायते पंचायतीन असली नोटीसी येवंक ना, जायते पंचायतीन नोटीस घाल्या. सो हे लोकांक सगळ्यांक एक व्हडलो हुस्को जालो की बाबा आमकां CZMP आमचे माथ्यार सरकार घालूंक सोदता काय. आनी हे पळोवन आमी थोडे नागरीक भायर सरले आनी आयज डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक मेळ्ळे. तो म्हणपाक लागलो ना आमी कन्सल्टेशन करतले, लोकांक सारको टायम दितले. हें तेणें आमकां तोंडान आश्वासन दिलां. आमी ताका सांगलें की तूं प्रेस स्टेटमेंट काड कित्याक सगळे लोकांक गांवांनी प्रेस नोटीस आयल्या की 20 तारीख लास्ट डेट जाल्यार तुमी आज इमिजिएटली प्रेस नोट काडूं जाय. पूण ताणें काडपाक तयारी सांगूंक ना आनी आमकां सांगलां की तुमी प्रेसाक सांगा. सो हें एक्चुली कांय कन्फर्मेशन इन रायटींग ना, पूण तरी आसतना ताणें तोंडान आश्वासन दिलां. डायरेक्टरान एक एश्युरन्स दिला तें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालां. ते नोटीस पंचायतान वचपाक नाका आहलें, खाली व्हिडिओ लेवलाचेर वचपाक जाय आहलें. तुमी मिनिस्टराक बी कितें करतले बरयतले बी? कारण आतां बरी पॉझिटीव रिप्लाय मेळना, टायम मेळना जाल्यार आमी आमचे स्टेप कितें आसा आमी घेतले. तुमकां मेळपाक गेल्ले की डेट आहा ती फाल्यां 20 तारीख लास्ट आसा म्हणून. देर इज सम मिसकम्युनिकेशन इन दीस रिगार्ड. तशें कांयच ना. जी पब्लीक हियरींग जेन्ना CIZ नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कितें आसा पळय ते सगळे आमचे डिपार्टमेंट फॉलो करतले. सो ते हांवें तांकां ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला आनी तांकां हांवें समजून सांगलां आनी ते ऑलरेडी. बट ते आमकां सांगता की तुमी डेट वाडोवन दिता म्हणून सांगला ऑफिशियल अशें ते सांगता. डेट वाडोवन दिवपाचें न्ही, डेट तांकां डिटेल एज पर CIZ नोटिफिकेशन जितलो टायमलायन आसा तो अजून हांवें वचूंकूच ना. हांव पब्लीक हातूंत तुमी पब्लीक हियरिंगाक अजून हांवें घालूंकूच ना न्ही. ओके डेट डिक्लेअरच करूं ना तुमी. जेन्ना पब्लीक हियरिंगाक वतलो तेन्ना जो सफिशियंट टायम जो कितें आसा पळय नोटिफिकेशना प्रमाणे तो सगळो डिटेल तांकां टायम दितले आनी तांची सगळी ऑब्जेक्शन्स कितें आसा दॅट वी वील कितें आसा तें आमी पळयतले.